वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? यो रे विसरलो खंय कळ्ळें? आय म्हण हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सो हेजे एग्जाम न्ही, आयज फर्स्ट पेपर. सो हांकां आतां बिगनर सुट्टा 11कूच. सो जाली 12:30 जाली. आयलो नालो जीके A+ मिला. तुका A+ मेळटले. सगळें बरयलां काय न्ही जीके A+ मेळटा ताका. इजी आसलेले. ओके एक्चुअली जालें कितें खबर आहा? काल बरो होळी खेळ्ळो तरी पूण आमी बेगिना येयल्ले म्हणून सांग. येयलो जेयलो न्हिदलो सांजचे 6:30 उठला आनी म्हणपा लागलो आपलें तकली दुखता, आपल्याक उलटी येता, म्हाका टेन्शन, फाल्यां पेपर. हेजेन मागीर स्टार्ट जालें नाटकां. म्हाका खबर आसलेलें होळी खेळ्ळे की हेच प्रॉब्लम. सो रातचे तेणें मातशें थोडे स्टडीज केले. तुमी नॉर्मली न्ही हांव कितें करता खबर आहा? लास्ट मुमेंट केन्ना रावना स्टडी घेवपाक. सगळें हांव पयलींच घेवन दवरता. म्हणजे सगळें तेजे स्टडीज पयलींच करून घेता. एग्जामी टायमांनी फक्त हांव तेजें रिविजन घेता. सो सगळें केलेलें ताणें जीके, टेन्शन नासलेलें. फक्त म्हाका रिविजन घेवन आसलेलें. तो सांजचो उठलो, आपल्या तकली दुखता म्हणपा लागलो, उलटी येता म्हणपा लागलो. म्हाका टेन्शन. मागीर हांवें म्हटलें बेगिना घेतले मातशे स्टडीज. केले ताणें ना केले. मागीर ताका बेगिना ताका जेवण भरयलें आनी पयलीं ताका हांवें क्रोसीन घातलें, क्रोसीन सिरप. म्हाका डावट लागलेलें की ताका फिवर बी येतलें म्हणून रातचें. पूण अशें कांय येवंक ना. तो ताका फिवर सिरप बीन घातलें. तकलेर बरें झेंडूबाम बीन लायलें. छातयेर बरें ते मस्टर्ड सीड्स ऑयल आसता पळय तें लायलें. मागीर जेयलो 10 सुमार म्हणपा लागलो आपूण आतां बरो जालो खंय. पुरणपोळी खालें. रातचे मम्मीन परत पुरणपोळी केलेले ते बीन खालें. सो थँक गॉड. सकाळीं उठलो कांय प्रॉब्लेम जावंक ना. सो म्हाका तें टेन्शन आसलेलें. ताका लागून न्ही होळी बीन जावन बीन एग्जाम अशें दवरप म्हटल्यार न्ही टेन्शन जाता. पयली एग्जाम बी आसलें न्ही बरें पडटालें. सो काय अशें प्रॉब्लेम जावंक ना. गेलो तो स्टडीज बी केले ताणें. सो फाल्यां आसा खंयचें कंप्युटर. हय सो फाल्यां कंप्युटर. सो केले ताणें. सो येयलो तो आतां. तें टेन्शन भुरग्यांचें. टिफीन खावंक ना. टिफीन आतां दिवप ना तांकां कित्याक तांकां बेगीन सुट्टा न्ही. सो घरा येवन खाता. सकाळीं ताका आतां बिस्कीट दिना. कितें पोळे बीन कितें केलें न्ही ताका खावून धाडटा. सो आतां टिफीन तांकां दिवप ना कित्याक बेगीन सुट्टा न्ही ताका लागून. सो आयज न्ही हांव एक थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें. पिकल रेसिपी हांव शेअर करता आयज. तो एक्चुअली जालें कितें, लास्ट टायम हांवें पिकल हाडलेलें पळय तेजे ऑलरेडी हांवें शूट केला. पण फक्त 3-4 मँगो आसलेले ते, बाकी सगळे पिड्यार जालेले. पण तरी पूण हांवें ते शूट केल्ले कित्याक मागीर परत म्हाका रॉ मँगो मेळटले काय ना गॅरंटी नासलेलें. पण पयर आमी हांगा गेल्ले न्ही बागेदारान तें आमकां मेळ्ळें. सो हांवें चिंतलें की ते हांवें शूट केला पळय ते घालचें ना. आतां न्यूली तुमकां दाखयता कशें करता. हे मम्मीची स्टायल आहा. जशें मम्मी करता पळय हांव तेंच तुमकां हांव शेअर करता. कितें चुकता कितें घालूंक जाय तुमी प्लीज बरे भशेन म्हाका कमेंट करात. ओके सो आयज हांव एक मँगो रेसिपी शेअर करता मम्मी स्टायल. मम्मीची स्टायल. ओके एक्चुअली हांवें हे मँगो बीन कट करून दवरला. रातचेच हांवें शूट केल्ले ते आतां घालतलें हांव तुमकां. कित्याक ताका न्ही कट करून मीठ लावन न्ही एक 15 hours दवरूंक जाय. सो हांवें रातचे कट करून दवरलेले. सो आतां तुमकां फक्त दाखयतले मसालो बी कितें लागतले ते. ओके आनी एक सो आयज न्ही आसा 26 मार्च. आयज कोणाचो बड्डे आसा. सो ताका पयलीं विश करया आमी मागीर आमी लॉन्च करया. ओके तो हांवें नांव थंय बरोवन दवरलां हांवें बुकार. सो आजून हांवें चार्ट करूंक ना. अशें हांवें सगळ्यांचीं नांवां न्ही बरोवन दवरलां. कोणें धाडला पळय म्हाका अशें हांवें सगळ्यांचीं नांवां बरोवन दवरलां. फक्त म्हाका ते मंथ वायज हें करूंक जाय. जानेवारी कोणाचो बड्डे आहा ते एक बरें चार्ट करूंक जाय. ओके तो 26 मार्च आयज बड्डे आसा मार्ता बरेटो रॉड्रिगीज. ओके परत एकदा नांव घेता हांव मार्ता बरेटो रॉड्रिगीज. आयज तेजो बड्डे आसा. सो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. विश करता खरा हॅपी बर्थडे मार्ता. हॅपी बर्थडे आंटी. विश यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. सो हांव देवा कडेन मागता तुमचो हेल्थ देवान बरें करून दवरचें आनी आयचो डे तुमी बरे भशेन सेलिब्रेट करात. ओके एन्जॉय करात. ओके आनी हांव तुमकां कितें दिवं हांव फक्त देवा कडेन इतलेंच मागता मारता की देवान तुमचें हेल्थ आहा पळय हें बरें दवरूं. इतलेंच देवा कडेन मागता हांव. ओके तो वन्स अगेन विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे मार्ता बरेटो रॉड्रिगीज. बड्डे जालें पण हे व्हिडिओ मातशें लेट पावतली. हांव सॉरी हांव मारता बेजार जायनाका की 2 दिसांनी पावतलें हें व्हिडिओ. ओके मातशें समजून घेयात. ओके तो चला मँगो हांवें हे रातचे शूट केलेले व्हिडिओ ते आतां घालता हांव. ओके मागीर तुमी मागीर फुडले प्रोसेस करया आमी. हां सो आनीक आसा थँक गॉड रितुकार याद केलें. सो आनीक आसा 23 मार्चाक तो बड्डे जाला. तेन्ना मॅडम तेन्ना हें येवंक नासलेलें बड्डेची सगळें लिस्ट बीन.
सो आनीक आसा हे बिलेटेड हॅपी बर्थडे हां. सो रोनाल्डो फर्नांडीस 23 मार्चाचो बर्थडे आसा. सो विशिंग यू बिलेटेड हॅपी बर्थडे हां. सो बिलेटेड हॅपी बर्थडे. ओके. आणि हांव देवा कडेन मागता की तुमचे हेल्थ देवान बरें करून दवरचें आनी तुमच्या लायफान जे कितें ड्रीम आसा जे कितें पुराय जावंक ना ते देवान पुराय करचें. ओके. आनी कितें इतलेंच हांव तुमकां दिवं शकता आनी कांय ना. ओके. चला हांगासर पळयात तोर बरें एका धुवून न्ही कपड्यांनी पुसून घेतला. ओके. सो हांगासर कितले आसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आसा. ठीक आहे. ओके. बरें एका वॉश केला आनी बरें ताका पुसून दवरला. आतां एका न्ही कट करया आमी. घे मम्मी करतली कट. आनी तुमकां कट कशें व्हडले जाय धाकटे पीस जाय ते तुमी प्रमाण तुमी करूं शकता. सो मम्मी न्ही चड व्हडले करना आनी चड बारीकूय करना. बियो हें आसता भितर न्ही गे गोंयटो म्हणटा गोंयटो. ओके. हें कट करून दाखय पयलीं. बरें आसा. आनी धाकटे कर. धाकटे न्ही आमकां धाकटे खूब आवडटा. हेजे आनी 2 कर. ओके. ओके. अशें आमकां न्ही हें कट करून घेवंक जाय. सो न्ही हें सगळें न्ही कट करून घेता मागीर तुमकां सांगता कितें करपाचें. सो हांगासर पळयात एका न्ही कट करून घेतला. सायज तुमकां डिपेंड आहा तुमकां कितले व्हडले कट करूंक जाय बारीक कट करूंक जाय. सो हांगासर पळयात कट करून जाल्ले आसा. आतां न्ही हितून घालता मीठ घालात. सो हांगासर न्ही 10 आसले न्ही गे 10 मँगो आसले. सो कितले चमचो 1 धाकटो चमचो 2 1 4 चमचो 4 5. सो हें पळय हो स्पून घेतला. आतां कितें खंय गेले स्पून हो स्पून हांव पळय 5 घातला 5 1/2. ओके. बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. तो हेका न्ही बरें मिक्स करून घेतला. आतां हेज्या एक प्लेट धापया. प्लेट धापून न्ही हेज्या कितें हेवी कितें दवरूंक जाय. सो हांव हें दवरता खलबत्ता म्हणटा पळय तें. ओके. सो हें आतां हांव ओवरनायट अशें दवरतलें. नेक्स्ट डे म्हणजे फाल्यां सकाळीं हेका हांव फुडलो प्रोसेस करया आमी. सो हें आतां रातचें आमकां अशें दवरूंक जाय. आनी कितें दवरता ओके. सो हेंय सायडीन दवरता. जितलें वजन पडल्यार बरें म्हणटा मम्मी. ओके. सो हें हांव आतां ओवरनायट अशें दवरतलें. सो सकाळीं आमी करया फुडलो प्रोसेस. ओके. सो हांगासर पळयात 15 आवर्स म्हणजे रातचें हांवें दवरलेलें ताका मीठ लावून. सो तें काडटा मम्मी काडये. सो हांवें हितून न्ही बारीक मीठ घातला. तुमी जाय जाल्यार मोठें मीठ मेळटा पळय तें बीन घालूं शकता. पळय उदीक सुटला हेका. ओके. आतां आमकां न्ही उदीक न्ही एक दुसऱ्या आयदनान ट्रान्सफर करून घेवंक जाय. आंब्याच्या वयर न्ही आमी हेवी दवरलेली न्ही कितें लागून दवरता खबर आहा जे करून न्ही जे मँगोज आहा पळय बरें म्हणजे हें जाता चिड्डता आनी उदीक भायर येता तेतून. आनी एक म्हणजे तशें दवरल्यार न्ही मँगोज न्ही क्रंची उरता. आनी एक आसा रिजन चड दीस ते मँगो बरें उरता अशें तुमी तेज्या वयर कितें हेवी बीन दवरलें. सो ताका लागून न्ही मँगो कट करून मीठ लावून न्ही कितें हेवी दवरता तो हेका लागून. ओके. सो हांगासर न्ही मम्मीन उदीक काडून पळयात इतलें उदीक मेळ्ळेलें आसा की थोडेशें आनी तें एक 10 आसलेले मँगो ते. ओके. सो आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर न्ही हांवें पॅन दवरला. ऑयल बीन कांय घालप ना. आतां तातूंत घालता 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स. आनी मस्टर्ड सीड्स न्ही आमकां चड फ्राय करप ना. कित्याक खबर आहा नाल्यार ते कितें जातलें खबर आहा मागीर कडू लागतलें न्ही गे. चड फ्राय करप ना. मातशें स्प्लटर जालें की काडून दवरपाचें. तो सासवा आनी बरें अशें फुटोवंक जाय न्हू. सो हांगा न्ही मस्टर्ड सीड्स न्ही फ्राय तितलें जावना अजून फुटोवंक ना तें. ओके. आतां फुट्टा पळय तें. आतां तातूंत घालता 1/4 टीस्पून मेथी. मेथी मातशी चड घालप ना कित्याक कितें खबर कडू लागता. सो आमचे मँगोज थोडेच आहा न्ही ताका लागून. आनी हें न्ही मातशें एक ब्रावन लायट ब्रावन जाय आसल्यार एका मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. हें पळयात हें जाल्लें आसा. चड ताका डार्क अशें ब्रावन बी करनाका आतां. हें परफेक्ट आहा पळयात. ओके. एका सायडीन काडून घेता. तो हांगासर न्ही पळय हांवें मिरसांगो घेतला. हांगासर न्ही एक कितले गे एक 10 हांवें बेडगी घेतला आनी 10 चिली न्ही हांवें काश्मीरी घेतला. एका बरें न्ही टुवालोन न्ही बरें एका पुसून घेतला. ओके. आतां न्ही मातशें आमकां न्ही एक फ्राय करून घेवंक जाय. चड न्हय जस्ट 1 मिनीट.
ओके, कित्याक ते मिक्सरान घातल्यार न्ही ते वाटचे ना, कित्याक ते खूब मोव आहा न्ही तेका लागून ते मातशें कडक जावंक जाय. सो जस्ट तेका न्ही 1 मिनटां न्ही हांव गॅसीर तेका न्ही अशें फ्राय करून घेतलें. चड ब्लॅक जायसर तेका फ्राय करून घेनाका आतां, जस्ट 1 मिनीट अशें ते कुरकुरी जातले. मागीर मिक्सरान घातले न्ही ते मागीर रोखडे फ्राय जातले. सॉरी, मागीर मिक्सरान घातले न्ही ते रोखडे पावडर जातले. ना जाल्यार न्ही कितें करप खबर आहा, इफ कोणाचे घरा भायर बी आंगणान बीन न्ही हें बरें सुकोवन दवरपाचें. कितें जाता बरें क्रिस्पी जाता न्ही तेन्ना तुमी डायरेक्ट मिक्सरान घालून पावडर करपाचें. सो आमकां हांगा गॅलरी बीन न्ही चड वत बीन येयना, सुकपाक जागो बी ना. सो मातशें ताका न्ही हांव गरम करून घेता. ओके, हें पळय हें जाल्लें आसा, गरम जाल्लें आसा. हेका आतां सायडीन काडून दवरता. सो हांगासर न्ही हांवें आतां फ्लेम बंद केला. आतां हातून घालता हांव 1 धाकटो चमचो न्ही हिंग. बंद केला हांवें, जस्ट हिंग न्ही आमकां मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. नॉर्मली न्ही हिंगाचो तुकडो मेळटा न्ही आमगेर हें पावडर आसा. इफ तुकडो बी आसलो न्ही जाल्यार तो एक व्हडलो तुकडो न्ही हांगा फ्राय करून घेवंक जाय. सो आमचे पिठो आसा जस्ट तेका न्ही हांव अशेंच गॅस बंद केला, अशेंच तेका हांव गरम करून घेता. ओके, हें जाल्लें आसा, काडून घेता. सो हांगासर मम्मी न्ही हें कट करून घेता, म्हणजे 2 तुकडे करून घेता चिलीचे. सो हें आतां आमकां न्ही मिक्सरान घालून फायन पावडर करून घेवंक जाय. ओके, मागीर हें घालतलें आमी हळदी पावडर, तें मागीर घालया. सो हितून सुके मिरसांगो, मागीर सासवां, मेथी सगळें आसा. ओके, सो आतां घालता हें हिंग, हांवें फ्राय करून घेतलेलें न्ही मातशें हिंग घालता. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर. आनी कितें आनी कांय ना. हें आतां आमकां न्ही वांटून घेवंक जाय. उदक भितर कांय घालप ना, ड्रायत आमकां अशें वांटून घेवंक जाय. हांगासर पळयात फायन पावडर करून जाल्लें आसा. आतां न्ही ताका हितून ट्रान्सफर करया. घाल. ओके, सो आतां न्ही हें मिठाचें उदक आमी काडून घेतलेलें पळय तें घालपाचें. सगळें घाल, सगळें घाल आनी बरें ताका मिक्स कर. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आतां पळया, सो हांगासर न्ही पळया बरें मिक्स करून घेतला. सो आतां हितून घालया आमी कुकींग ऑयल. तुमी जाय जाल्यार सिजम ऑयल बीन तुमी घालून करूं शकता, पण आमगेर हें कुकींग ऑयल जें नॉर्मल आमी वापरता पळय तेंच ऑयल घालता हांव. सो हांगासर न्ही हांव 1/3 कप न्ही हांव कुकींग ऑयल घालता. घाल, बरें एका मिक्स करून घ्या. सो हें बरें मिक्स जाल्लें आसा. घाल, हें बरें आतां मिक्स करून घेयात. लास्टाक न्ही मम्मीनी हितून न्ही लसणाचें फोण्ण मारतलें आं, तें आमगेर कंपल्सरीत. लसणाचें फोण्ण मारप हें ऑप्शनल आसा, तुमी जाल्यार स्कीप बी करूं शकता, पण बरें लागता लसणाचें फोण्ण मारल्यार लास्टाक. आं, सो पळयात हेका बरें मिक्स केल्लें आसा. एका सायडीन दवरता. एका न्ही आतां फोण्ण मारता. फोण्ण मारपाचें एक ऑप्शनल आं, जस्ट एक तेल घालतलें आनी थोडें लसूण घालून ताका फ्राय करतलें आनी फोण्ण मारतलें. आतां न्ही आमी फोण्ण मारया. तो हांगासर न्ही 2 व्हडलो चमचो तेल घेतला. स्टँड दवर गे, स्टँड जाय लावचें ना तें. तेल मातशें पयलीं गरम करून घेया. आतां मातशें गरम जालें की मागीर लसूण घालया. सो हांगासर पळयात लसूण एक फूल लसूण घेतला हांवें, ताका सोलून न्ही अशें क्रश केलां मातशें. सो तेल न्ही मातशें गरम जालां की आमकां लसूण न्ही चड न्ही फ्राय करपा नाका, ब्रावन जायसर. ओके, मातशें तापलां. आतां घालता लसूण आनी ताका मातशें अशें फ्राय करून घेवपाया. चड ताका ब्रावन करनाका आतां. सो आजून न्ही ब्रावन मातशें जावंक ना, मातशें ब्रावन जावंक जाय. मातशें ब्रावन जालें की गॅस बंद करपाचें. हें पळयात मातशें ब्रावन जालां आनी जाल्लें आसा. आतां हांगा फ्लेम बंद करता आनी हें आतां मातशें न्ही थंड जावंक जाय. आं, गरम गरम घालप ना, सायडीन दवरता. मातशें थंड जालें की मागीर आमी तें लॉन्चाच्या वयर घालया. सो हांगासर न्ही तेल थंड जालें आसा. आतां घालून ताका मिक्स करया. घाल.
हें ऑप्शनल आं, फोडणी मारपाचें हें ऑप्शनल आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी करूं शकता, पण म्हाका लसूण जायत लोणचें वांगडा बरें जाता, खावपा बरें लागता. आतां हें न्ही बरें मिक्स करात, बरें ताका मिक्स करा, मागीर लागता पळय. ओके, तो हांगासर आई स्टायल आं लोणचें रेडी आसा आनी हो आयला हांगा. सो हांगासर पळयात दाखयता तुमकां. आतां उदीक येयलें. ऋत्वीक टेस्ट करून तुमकां सांगता खंय. ऋत्वीक राव हांव मातसो. ऋत्वीक येता. बरें एक दीस पेज करूंक जाय म्हाका. पेज करून बरें जाला. सो मिक्स करून जाल्लें आसा आनी हेका न्ही ग्लास जार, काचेचे जार बी आसता पळय तितून घालून दवरूं शकता तुमी. फ्रिजीन दवरूं शकता. फ्रिजीन दवरल्यार कितें खबर आहा, चड दीस बरें उरतले, खूब दीस उरतले बरें. आमी तशी फ्रिजीन दवरतात. आमी जेवचे जेवण आमी भायर काडून दवरतात. ओके, राव ऋत्वीक ती तुमकां टेस्ट करून सांगतलो. ऋत्विका गार्लीक जाय खंय. एक लोणचें आनी गार्लीक. आतां गार्लीक सोदता आई. पळय मेळ्ळें. हय घे. हांगा तोंड करून सांग. पयलीं गार्लीक खाता. आतां लोणचें खा. हें खा, मँगो खा. बरो बापाय भशेन जाला. टेस्ट सारकें टेस्ट जाय तेका. बरें जाला. कर म्हण सांग, सगळ्यांक कर म्हण सांग. बरें आहा न्ही. तुका म्हणलें तुमकां करूंक पळयात आनी खायात खंय. ओके, सो मागीर ताका न्ही ग्लास जार आहा न्ही गे भितर, थंय आसा एक, तितून घालून दवरतली मम्मी. फ्रिजीन दवरता आमी चडशी करून. ओके, पळय थंयच बसून पळय ना, फ्रिजीन दवरल्यार बरें. चड दीस मातशें बरें उरता फ्रिजीन. भायर तुमी दवरूं शकता की ऑयल बी घातला न्ही बरें उरता. आमी फ्रिजीन दवरता. आजकाल क्लायमेट सामको सांगूंक शकना, पिड्ड्यार जाता ताका लागून. सो फ्रिजीन दवरता आमी. ओके, सो पिकल रेसिपी जाल्ली आसा. ते पिलो काड मरे. सकाळ फुडें सगळें हांव क्लीन करता, झाडू मारता, पुसता. हो आयले की सगळें हें करता. अबे चप्पल काडून हांगा दवरला, सगळें मॅस करता. सो हांवें न्ही हें सोफाक न्ही कवर ऑर्डर केला. जशें की हें दाखयता तुमकां. तो हें तुमी कवर पळोवंक शकता न्ही. हें हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें, बट सगळें हांगा पिंजलां. जालें पिड्ड्यार जालें तें. सो शिव म्हणपालो एक ऑर्डर करया म्हणून जस्ट आयलां तें दाखयता तुमकां. हांगाय पिंजलां. सो ताका लागून हांवें एका कवर ऑर्डर केला. सो घालपाक न्ही दोग तीन मनशां जाय घालपाक. सो पळोवया आतां शिव केन्ना येता तेन्ना घालता हांव. आनी हांगा पळय तुमकां दाखयता हांव ओपन करून. बरें येयला कवर, बरें आसा पळोवपाक बरें दिसता. सो दिस टायम म्हटलें हांवें शिवाक मातशें कितें फ्लावर बी डिजायन आसता पळय तसलें ऑर्डर कर म्हणून. सो तें न्ही प्लेन आहा. तो सोफा कवर आहा पळय तो प्लेन आसा. हेका मातशें फ्लावर डिजायन बी आसा. ओके, दाखयता तुमकां ओपन करून. आनी एमेझॉनान न्ही खूब बरें बरें आसा डिजायन. बरें आहा. तेजे भितर न्ही असलें हें येता म्हणजे भितर घालपाक. तुमकां मागीर दाखयता हांव. ओके, मागीर शिव येवं न्ही तें मांडे जावचें ना तें एकटे कडेन. पळय आयज नाल्यार फाल्यां घालतलें. वॉश करया गे पयलीं. चिंतलें की पयलीं वॉश करून नकाशी आहा. बरें आहा न्ही गे कपडो बरो आहा. आनी ताका न्ही हांगासर हें आसा दोरो आसा. ते फाटल्यान ते सोफा पूर्ण सोफा न्ही पयलीं टर्न करूंक जाय, मागीर ते घालूंक जाय आनी मागीर लास्ट सकयल ताका अशें बांदूंक जाय. बरें आहा पळय. ते हांवें दोनदा वॉश केला. वॉश करया की नाका. पळय शिव येतलो पळय तेन्ना घालता हेका. ते आतां काडूंक जाय. बरें आहा. आनी पिलो कवर आहा हेका. कपडो बरो आसा. इतलो वायट ना कपडो बरो. हय पळय. पण तितून ताकाय मेळ्ळें आमकां पिलो कवर मेळ्ळें. बरो. शिव आयलो. सो प्लॅन चेंज. शिव म्हणटा कितें खबर आहा, फक्त जेन्ना कितें फंक्शन बी आसता पळय, फॉर एक्झाम्पल दिवाळी आसूं क्रिसमस आसूं तेन्ना तो घालया म्हणटा. नाल्यार कितें जातलें खबर ते परत मागीर पिड्ड्यार जातलें, घाण जातलें. सो हें पळय हें बरें आहा म्हणटा पळय. हें बरें आसा. तें कांय हें जावंक ना. सो सद्या न्ही तुमकां हांव घालून दाखयता. हेज्या बरोच घालून दाखयता. ओके, पळोवया कशें दिसता तें. ओके, सो हें शिव म्हणटा काडया घालून मागीर काडया 1-2 दिसांनी. जेन्ना कितें फंक्शन बी आसता पळय तेन्ना घालया म्हणून. तेंच करया. अबे फाटसून आई ते धर. ते घालपाकूच न्ही 2 जाणां जाय. सो हें बरें आहा. तितलें काय पिड्ड्यार स्टार्टींग मातशें खंय पिंजलां इतलेंच, पण एक्चुअली न्ही बरें आहा हें.
आणि ते न्ही बरे सारखे पोवन घालूंक जाय. ओके सारके हा. आणि भितर न्ही सामके धूळ आसलेले, जस्ट मशिनान त्या क्लीन केला. अशें घालप ते. मागीर हांगा दोरो आसा ताका आमी टाय करपाचें. पळयात दिसता इजी पण घालपाक खूब डिफिकल्ट हें. ताका शूज जाय सारके. हय मागीर तेजें हें आसा ताका हें घाल. हें पळयात हें न्ही ताका सायडीन कॉर्नरान घालूंक जाय. घे जस्ट तुमकां दाखयता घालून मागीर काडटले आमी. फक्त हें बरी म्हाका खूब आवडलें हें. जे लास्ट टायम अशें हांवें ऑर्डर केलें प्लेन हें पळय. पण हें बरें आसा. हांगासर कांयच अशें पिनोवंक ना बीन कांयच ना. फक्त ते सायडीनूच मातशें पिनलां. हें पळय आजून बरें आहा. ताका लागून न्ही काडूंक मन येना. डासूंक म्हटलें पळय अशें न्ही ताका कॉर्नरान न्ही ताका अशें घुसोवंक जाय. देखी येता सारकी ताका शेप येता बरें. हें पळय अशें. पण आतां कितें आहा भितर कपडो आहा न्ही शिवना ताका लागून वयचें ना भितर. हय ते वयचें ना आसूं अशें घालून न्ही ताका प्रेस करूंक जाय. घे ते सायडीन आसूं न्ही ते घालनाका. हांगा घाल हांगा घाल. हय ताका बरें शेप येता मागीर. अशें भितर ताका घालूंक जाय आनी घुसोवंक जाय. बरी दिसता न्ही. आतां मातशें सोफा आमचें बरी दिसता. पण तुमकां दाखोवंक ना हांवें सोफाच्या भितर कितें हाल जाला आसतले. दाखोवया न्ही तांकां. हें काडून दाखय मातशें. हय तुमकां आनी तुमचे भितर आनी कितें लिपोवन दवरला. 7 हाडटा तेन्नाच 6 म्हयन्यांनी तेजे रंग दिखा दिया. कोवीड लागला ताका सोफाक. इतलें बरें आसलें. कितले पय केले आमी. 69,000. तुमकां दाखयता हांव. रिक्लायनर न्ही अशें दाखय न्ही भितर कितें हाल जालें ते. सगळें न्ही पिठो भायर येयला. ताका पडली काय नाका. शिवान तुमकां दाखोवपा लागून उद्घाटन करया म्हटलें तुमकां दाखोवया आमच्या सोफाचे हालत कितें जालें ते. बरो हिरो आसलेलो आतां झिरो जाला. हें पळय अशें सगळें भायर येयला आनी स्कीन भायर आनी सकयल पडटा पिठो. हें पळय डार्क ब्रावन आसलेलो तो आनी आतां पळय सगळें अशें न्ही पळय सगळें भायर पडटा. हें हांगा पळयात सगळें गेलां. पण बसपाक अशें कांय प्रॉब्लेम ना. रिलॅक्स जाता. फक्त हेंच पळोवपाक बरें दिसना. सगळें गेलें आनी आनी अशें हें आसा तुमकां पांय सोडून पळय हांगा मातशें बरें आहा पळय कांय जावंक ना पळय न्ही बरें आहा पळय अशें आसलेलें तें. मागीर मागीर हळू 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 जशें कोरोना आयले हेका लागलोच कोरोना कितें आं सो ताका लागून सो म्हटलें हें बरें दिसना म्हणून न्ही मागीर आमी अशें खूब केलें आमी कवर विचार सारके लॉसार पडले आमी. हय एक कपडे शिवून हाडलेले आमी ते कपडे ताका बसत ना सारके पिनपा लागले. मागीर लास्ट एमेझॉनार सोदलें मागीर आमकां हें मेळ्ळें. सो हें फर्स्ट कवर हें फर्स्ट कवर आमी ऑर्डर केल्लें पण आजुनूय बरें आसा पळय. सो घालपाक आनी काडपाकूच पुरो आतां हें. वॉश केल्लेलें हांवें ताका मदीं तितलें घाण जायना कित्याक आमी तेज्या वयर चादर घालता न्ही रितीक ती बसून खाता न्ही आमी सगळें घाण करता सारको. हें पळय सो हें जालां आमचें सोफाचें हालत. तो लास्टाक तुमकां फायनल दाखयलें हांवें. हें बरें दिसता न्ही हें खूब आवडलें. हें आनी हें मॅचींग जाता मातशें फ्लावरां न्ही बरी दिसता. आतां जेन्ना हें घालतले पळय आमी शिवनात तेन्ना चादर बी घालपाची गरज ना वयर. ते सारकें आसा तेजें जेन्ना फंक्शन बी आसता पळय फेस्टिवल बीन तेन्नाच घालपाचें. आतां सद्या तें आसा पळय तें आसूं न्ही सावकास. तें हांगासर न्ही बांदचें पडटा फाटल्यासून सावकास. ओके सो हें पळयात फायनल लूक. बरी दिसता न्ही शिवनात. बरी दिसता हय खूब आवडलें. सो आतां हें काडटा हें तेन्ना फंक्शन आसता तेन्ना घालपाचें. शू आसूं जालें तें हांव एकटें करपाक गेल्लें हांव आनी आई जायना तें. ओके सो हें आतां काडटा. आयकता हांवें म्हणलें तुवें पयलीं आं आयज कोणाचो बड्डे आसा ताका वीश कर तूं. हांवें वीश केला आतां तूं तांकां वीश कर. सो आयज बड्डे आसा मार्ता बरेटो रॉड्रिगीस. हॅपी बर्थडे मार्ता. आनी एक बड्डे आसा एक्चुअली बड्डे जालो तो 23 मार्च. तूं तांकां वीश कर. रोनाल्डो फर्नांडीस. हॅपी बिलेटेड बर्थडे. आं ओके ओके जालें. सो मम्मी हांगा आतां जेवपाची तयारी. सकाळीं हांव गेल्लें नुस्तें हाडपा हांव आनी शिव येताना बांगडे हाडला. बांगडे हाडलेले बांगडे
आणि करली म्हाका आणि मम्मी का शिवाक बांगडे आणि हे असे बटरफ्लाय फिश फ्राय म्हणटा पळय, म्हणजे बांगडे असे ताका स्प्रेड करून भाजला. ती खायना काय ताका धाकटे भाजला तो बांगडे बी खायना. करली न्ही बरे आसले फ्रेश म्हटले आणि हे केला काड गे बांगड्याचे हुमण केला. हे पळया बांगड्याचे हुमण केला आणि नुस्तें हाडून गेल्ले पळय थंयसर हे आसलेले काजूचे झाड, काजू काडून हाडले पण तुवें हाडलेले काजू पळय ते गोड आसलेले, तितले गोड ना. हय शिवातान घेतले दाणो आणि काजू काडले पळय 3-4 काडले. तो हें आसा आमचें जेवण. हय ओके तो हें आसा आमचें जेवण आयज. ओके इतलेंच आनी कांय ना स्पेशल. ओके सो पिकल तुमी ट्राय करात आणि कितें तितून घालूंक जाय ऍड करूंक जाय न्ही प्लीज कमेंट करात. ओके जशें आमकां खबर अशें केलां आमी. ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आतां जेवपाची तयारी जेले की मागीर जे स्टडीज मागीर आतां एग्जाम न्ही ताका लागून चड व्हिडिओ बीन करना हांव. रातचें हांव बिजी आसा. इदां बसते 7:00 सुमार बसले न्ही भितर 9, 9:30, 10 जाता आमकां स्टडीज घेवपाक. इथं एग्जाम न्ही ताका लागून. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करात आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करात. ओके तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. सगळ्या बाय म्हण आई, सगळ्या बाय म्हण. हां बाय ऋतवी, सगळ्या बाय म्हण. बाय. आय लव्ह यू फ्रेंड. प्लीज कमेंट करा. किती कर कमेंट. कमेंट करू. And God bless you all. God bless you all.